प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वा विसवोर वोड 6 ते 14 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 6 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतो आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखता आनी तुमी ताका देखता. फिलिपान ताका म्हणलें, सोमिया, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तुका भावार्थ ना. जें कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हजेच उस्तुगी उलयना, पूण म्हजे सोवें आसा तो बाप आपलो करतो करीत आसा. म्हजेर भावार्थ दवरात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तृत्वाक लागून तरी भावार्थ दवरात. खरेंच हांव तुमकां सोंपें आसा. जी कोण म्हजेर भावार्थ ती हांव करता ती कर्तृत्वां पुणूय करतली, तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतली, कित्याक हांव बापाशी. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव आनी अशी तुका सोवें बापा महिमा दिली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागतात जाल्यार हांव तें करतलों. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू म्हणटा तो जावन आसा म्हणटा सोत, वाट आनी जिवीत. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सोत, वाट आनी जिवीत. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचे शिस जेजूक पळयताले ते फकत जेजूक आपल्या कुडीन पळयताले. वय तो खूब मिलाग्री करतालो, अजापां करतालो, देवाचें उतर परगट करतालो, पूण आजून तांकां वळख नासली जेजूची की जेजू जावन आसा देव. तांच्या फुडें देव कुडीन तांच्या फुडें आसा आनी जेजू तांकां सांगता हांव जावन आसा म्हणटा सोत, वाट आनी जिवीत. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांचे कडेन उलयता, फिलीप ताजो एक शीस येता आनी जेजू म्हणटा, सायबा म्हणटा आमकां स्वर्गीचो बाप दाखय, इतलेंच पुरो आमकां. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, फिलीप, तुवें म्हाका पळयलाय जाल्यार तुवें बापाकूय पळयलाय. तुवें म्हाका पळयलाय जाल्यार तुवें बापाक पळयलाय. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू फिलिपाक सांगता तुका बाप कित्याक पळोवंक जाय, जेन्ना हांव तुजे फुडें आहा तुवें म्हाका पळयलाय, तुवें म्हजी सगळीं अजापां पळयल्याय, तुवें देवाचो मोग म्हज्या वरसून आपणायलाय, तर तुवें बापाक पळयलाय. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाची भुरगीं म्हणटा, आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी म्हणटा आमी एक नवी रोस ना जाल्या, जेजू आमच्या भितर आसा, आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर आसा, लोक आमकां कितें म्हूण पळयता? लोक आमकां कितें म्हूण पळयता? लोक आमकां पळयता की फकत आमी मनशां म्हणून, खरेंच जेजू आमच्या सगळ्यांक, जेजू जो आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, तो पळयतात आमचे फकत मनशापण पळयतात. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमी एकामेकाक फकत आपल्या मनशांकून पळयता. आमी दुसऱ्यांक पळयता आमच्या पाय मायंक, आमच्या भावा भयणांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या कामा वयर
लोक जो आसा तांकां आमी फकत एका मनशाच्या रुपान पळयता. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता? 12वी वडीन तो म्हणटा, जो कोण म्हजेर बावाट दवरता ती जी हांवें कोत्तुबां केल्यान ती करूंक पावतल्यान. आमी जाणो जेजू ह्या संवसारांत जेन्ना आसलो तो कितल्यो अजामां कोत्तालो, कितली मिलाग्री कोत्तालो, कितल्यो पेकोवणी कोत्तालो. पूण जेजू आयज आमकां एक बरी खबर दिता. तो म्हणटा, जेन्ना आमी ताजेर बावाट दवरता, ताच्या उतराचेर बावाट दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां जी कोत्तुबां ताणें केल्ली ती आमी करूंक पावतल्या. कित्याक भाव भयणीनो? भावार्थ जेजूचेर धरून. तेच भाशेन जेन्ना आमी खरें दुसऱ्यांक पळयता, आमच्यान म्हणूंक जाता तांकां उतराची सजमणी मेळल्या उपरांत, तांकां खरें जेजून कितें केलां खुर्सार ती सजमणी मेळल्या उपरांत, ती आतां तांची कूड जातली पवित्र आत्म्याचें मंदीर, ती आतां जेजूचे पाटलावदार जातली. कही? जेन्ना ताका शिवर्थमान परगट जातलें. आयज भाव भयणीनो, आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जी भावार्थी म्हणटा, आमी म्हणटा आमी एक नवी रचना जाल्या, आमी जेजूचेर बावाट दवरता. आयज आमकां गरज ही भावार्थीचें जिवीत जिवंक आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक. नाका भाव भयणीनो, आमी सदांच आमी आमचेंच चिंता, कितलो लोक ह्या संवसारांत आसा जो जेजू वळखना, कितलो लोक जो आसा नोको की जेजू जावन आसा सोत, वाट आनी जिवीत. तो एकूच सोत, तो एकूच वाट, तो एकूच जिवीत. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जी आमी खरेंच भावार्थी म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, हे शिवर्तमान आमी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार परगट करूंक, जो लोक अजून जेजूक वळखना तांकां वचोन ही बरी खबर दिवपाक. आयज ताणें एक खिरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. शीस जो जेजूचे आसले ते अजून तांकां सजमणी नासली की तांचे फुडें देव आसा म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी तांचे भाशेन जावपाची गरज ना. कित्याक आतां पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता, तो आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी जाणो की आमी देवाची भुरगीं, आनी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी हें शिवर्तमान परगट करूंक जाय आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आनी ही बरी खबर सगल्यांक दिवन तांकांय आमंत्रण दिवंक जाय जेजूच्या राज्यान. हें आमी काम करपाक आयज आमी फुडें सरया आनी खरें देवाचें उतर परगट करपाक, हें राज फुडें सरपाक आयज आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.